हे गायज गुड मॉर्निंग. कारण सकाळ जाल्ली हा 5:30 जाल्ली आसा आणि सगळ्याक काळोख हा सद्या. एक तर पावस पडटा म्हणून सगळ्याक भरपूरच काळोख दिसता आणि 5:30च जाल्ली हा फकत. आणि आमी न्हय घोटां लागीं करपाक गेल्ली आसा कारण सकाळी सकाळी न्हय घोटां भरपूर बरी पडटात. आणि दुसरें म्हटल्यार सद्या पावस चालू हा सो वाऱ्यान बीन ती भरपूरूच पडटा. सो म्हटल्यार आयज सकाळी सकाळी उठी आनी घोटां लागीं करपाक या आमी. आणि दुसरें म्हटल्यार पावस पडत जाल्यार मागीर येवपाकूय हांगसर भायर सरोंक मातशें प्रॉब्लम. सो थोडी आमी घोटां लागीं केली आणि सकाळी सकाळी आमकां फ्रेश मातशी बरी मेळ्ळी थोडी, नाल्यार मागीर फुट्टात बीन. आणि दुसरें म्हटल्यार मेळय ना तितली कारण लांब लांबसून आमच्या हांगसर न्हू घोटां व्हरपाक येतात. तोंडां मुखारूच आसा आमी घराच्या आनी घोटां लागीं करपाक गेल्ली आयज बेगिनाच. हरशीं तर म्हजी सकाळ जायना पूण आयज सासवाच्या आशेन हांव बेगिनाच उठलें कारण म्हाका सासव खावंक जाय. आनी हॅरीकूय घेवन येयली आमी सोमतीच. सपोज पावस पडत न्हय जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जातलो, हॅरीक हाडूंकूय मेळचो ना म्हणून आतांच घेवन येयली आमी तेका. कारण तो मागीर घरानूच उरता आनी फिरपाक पॉसिबल ना. आणि सद्या तो रावंड मारता, वॉकिंग चालू आहा तिचें. आनी पावसान मेन म्हटल्यार पांय घालिना तो, जमनीर पांय दवरपाक वीड येता तेका. आणि पावस पडून फक्त 2च दीस जाले. हो पळयात आमचो राजा सामको पासय मारता आनी आमी घोटां लागीं करता. घोटां चल काळोखान भोंवपाक हुशार तो. सो गायज ही पळयात इतलीच घोटां गावली आमकां सद्या. किदें सो ही दवरया एका सायडीक. आनी हॅरी तो पळयात पासय वयता, दिसना सुद्दां काळोखान. आनी हांव पळयात ढग सामको बरो आहा सकाळी सकाळी. आनी हें आमचें घर. सगळ्याक काळोख आसा बट एकदम ढग बरो दिसता न्हय सगळ्यान सकाळी सकाळी. सो गायज पळोवया आनीकूय खंय घोटां मेळटा जाल्यार. त्या म्हणसर हॅरीक रावंड मारूनी आनी हांव घोटां सोदता. 5:30 म्हटल्यार एक्चुली भायर दिसपाक सुरू जाता पूण आतां कशें पावस पडटा न्हय तेका लागून भरपूर काळोख म्हणटात तसो. आनी पावस पडला पळयात घोटांचो. पळय सगळे घोटांच घोटां आसात, भरपूरच घोटां. आणि हे पळयात आमच्या काळोखा कडेन आमची वॉकिंग बीन जाली, घोटांय बीन लागीं केली आमी. आणि आता घरा वयता फटाफट कारण ना आता आमची लायट वचपाची आहा 6 सुमार आयज सकाळी. सो मिरसांग बीन वांटून घेवंक जाय कारण मागीर लायट वचत जाल्यार मिरसांग वांटूंक प्रॉब्लम. आणि सद्या कशें आहा पावसाक लागून सगळ्याच कडेन लायटीचें काम चालू आहा, खांबे बीन घालप, तेका लागून लायट वचपाची आहा. सो आतां आमी मिरसांगूय वांटून घेतली बेगिनाच. आयज म्हाजी सकाळ म्हणटा तशी फटाफट बेगिनाच जाली कारण घोटांक लागून. हरशीं कांय जायना, हरशीं उठोवंकूच पळयना हांव सकाळी सकाळी. आनी तोय बीन आतां पावस स्टार्ट जाला, पावसान आनी कोणाक उठोवंक जाता ना न्हय. आनी तो पळयात हॅरी सामकी तेजी बीन मजा म्हणटा तशी बेगिना भायर सरता वॉकिंगेक. पावस पडत जाल्यार मागीर तेका हाडपाक प्रॉब्लम जाता तेका लागून. हो पळयात. सो गायज चला घरा या, मिरसांग बीन वांटून घेवया. लायट वचत जाल्यार मागीर मिरसांगूय ना आनी कांयच ना. सो गायज आमी घोटां बीन लागीं करून येयली आनी सकाळी सकाळी गेली. सो थोडी मेळ्ळी, बरी जाली आमी सकाळी सकाळी गेली. आनी मम्मीन येवन घरा कडेन मिरसांगय वांटून घेतली कारण आतां थोड्याच वेळान आमची लायटूय वयतली तेका लागून. 6 लायट वचपाची आहा. सो ऑलमोस्ट जायत येयली आनी मिरसांग वांटून घेतली. आतां गेल्यारूय जाता, आमकां कांय प्रॉब्लम ना कारण तेंचेय बीन काम चालू आसता न्हय लायटीचें पावसाक लागून. सो तेका लागून लायट वचपाची आसा. आनी व्हडलोसो टायम जावंक ना, भायर आजुनूय काळोख आसा आनी पावसूय पडटा भायर. हॅरीची वॉक बी जाल्ली आहा. सो थोड्याच वेळान हांवूय मातशें फ्रेश जातलें
सगळीच मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. 2,000 years later. सो गाईज फायनली माझं ब्रश पिन करून झालं आणि खरे तर हांव बेगिना उठलेले पण थंय मोबाईल यूज करता करता परत हांवें न्हिदोवन दिले. सो परत हांवें एक न्हीद काडली ताका लागून म्हाका भरपूर टायम जालो आनी 8 जाल्ली हा. ऑलमोस्ट म्हणटा थंय उजवाडले केन्नाच आसतले म्हाका टायम जालो. आणि आयज म्हटलें पोरसान ब्रश करया कारण थंड वातावरण आसा आनी भायर एकदम बरें दिसता सामकें म्हणटा तशें थंड आसा सगळें. सो म्हटलें भायरूच ब्रश करया आनी ताका लागून हांव भायर पोरसान येयलें आनी ब्रश बीन केलो म्हजो ऑलरेडी ब्रश जालो. आतां पावसाचें वातावरण थंड आसा पावस परतूय येवं शकता तेज्या पयलीं हांव घरान वयता कारण च्यावेचोय टायम जाल्ला. सो मम्मीन पळोवया च्यावेक कितें केलां तें. सो गायज च्याव घेवया कारण पावस हो चालूच उरतलो. आता पावसाचे दीस असल्या कारणान पावसाचे काही भरोसा ना केन्नाय पडू शकता. आणि जस्ट फ्रेश जाला हांव ब्रश बीन करून कारण न्हीद लागली म्हाका. सो गायज सोडा चला दिसाची सुरवात करूया. पळोवया आयज कितें कितें जाता ते व्हिडिओन कितें कितें ब्लॉग कसो कितें वयता तो. सो तेज्या पयलीं आमी म्हणटा तशी च्या घेवन एनर्जी घेवया मातशी च्या घेवया प्रॉपर. सो गायज चला तर घरान या च्या घेवया आमी. पाऊस पडटा पाऊस पडटा आमचो टी टायम पळयात काय बरो चालू. एरी थंय खाता आमी हांगसर खाता. आमगेर आयज आसा फोव फोडणेचे फोव आनी एरी खाता बिस्कीट. तो पळयात आमच्या वांगडा तेकाय बीन भूक लागली आयज सकाळी सकाळी. च्या बीन पिवन हांव आसले तशें भायर येयलें कारण आतां म्हजे भरपूरसो फ्री टायम आसा आनी पावसूय सद्याक गेल्लो आसा कडक वत पडला. सो म्हटलें थोडो टायम आसा म्हजे कडेन फ्री म्हणटात तसो. सो कितें तरी काम करया कारण टायमपास तर पॉसिबल ना लायटूय गेल्ली हा. टायमपास काय जावचो ना घरा बसून. सो म्हटलें झाडां कट करून घेवया पोरसांतली बारीक बारीक मातशी कटींग करून घेतलें हांव कारण पावस जर परत सुरू जालो न्हय जाल्यार भिजोंक जातलें आनी भिजत मागीर काम जायना तशें. सो सद्या वत पडला तेजो कितें तरी यूज करून घेवया. आनी हांव आतां झाडां म्हाजी हात दसवंती बीन ते कटींग करून घेतले कारण मागीर पावसान न्हय बरी वाट जाता तेंची ग्रोथ बरें जाता तें. सो ते हांव कटींग करून घेतले आनी ऑलरेडी मम्मी म्हणटा तशी पोरसानूच आसा आनी एकदम कडक वत इल्लें हा. कपडे बीन एकदम म्हणटा तशें सुकोवन येतले. सो हांव वयता पोरसान आनी कटींग करून घेता एकदां. आनी वत पया सामकें कडक पडला. कपडे बीन एकदम चकाचक घेतले आनी आमी घराचेर न्हू प्लास्टीक घातल्या बाय चान्स खंय गळत बीन जालें म्हणून. सो हे पळयात वत.
तर गाईच माझ्याकडे जाता तिथली हांवें झाडां थोडी कट केल्ली आसा गुलाब म्हण दसवंत म्हण आनी हे पळयात एक फूल बरें दिसता न्हू कसले ते कमेंट करून सांगा म्हाका हांव नक कळो हय तुका खबर हा पडकूळ पडकूळ कितें तरी तिकाय सारकें खबर ना तुमकां खबर आल्यार प्लीज कमेंट करून सांगा कसले ते आनी आमगेर फुलता हे मागीर कोंबे बीन आरडटात पळय सकाळ जाली तरी सो मम्मीची हेल्प घेवची पडटली म्हाका झाडां कट करूंक कात्रीन काय ती कट जायना सो पळोवंक जाय दुसरें कितें तरी कट करूंक जाय आनी सगळे सद्या कट करून दवरूंक जाय कारण पावसान मागीर ती बरी वाडटात पावस बरो पडलो काय सो 2 टायपची 2 ना 3 टायपची हांवें कट करून दवरली गुलाब म्हण दसवंत पण आनी हे एक कसले आसले ते कट करून दवरले म्हाजे कडेन जाता तितले हांवें कट केले सो पळोवया आनीकूय थोडी कट करया आनी वत एकदम म्हणटा तशें मदींच पावस मदींच वत आनी आत्तां पावस पडोन गेलो सो मातसो हांवें ब्रेक घेतलेलो पावस पडलो म्हणून सो पळोवया आनी बाकीची कट करून घेवया मदीं पावस पडटा मदींच वत येता आमी खूब व्हडली केल्ली कारण हे पळयात हांगसर एक बसला हांकां बसपा खातीर पावसान बरें पडटा सो हांगसर एक बसला हांगसर एक बसला आनी हांगसर एक बसला पळयात ई चिमणी 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 पळय खेळपाक रेडी जालो तो पळयात सो हांकां लागूनच आमी व्हडली खोप केल्ली आनी आमकां काजी बीन भाजूंक जाय मावशेन काजी दिल्ल्या फ्राय करपा खातीर भाजपा खातीर सो हे पळयात अशी बसला आनी खूब व्हडली करून आमकां बरी पडली हांकां लागूनच स्पेशल आमी केल्ली व्हडली पावसान बरें पडटा कोणय म्हणटा तशें मांजात येवन बसता माजर म्हण स्पेशली माजरात येवन बसता हांगसर आनी हे पळयात हांगसर पसारो आहा मम्मी नाल्ल सोलता हांकां लागूनच आमी ती खूब व्हडली केल्ली कारण पावसान हांकां बसोंक बरें पडटा ही तशी न्हू बाकीची माजरां येवन बसूं शकता हांगसर कारण तांकां खंय बसपाक जागा नासता पावसांतली स्पेशली सो जे पेट्स लवर आहा तांकां कळटलेंच आनी म्हाजें काम तर जाल्लें आहा झाडां कट करून सो मम्मी आतां हांगसर नाल्ल सोलता पळोवंक शकता तुमी कारण 1-2 विकाचे आमी वांगडा सोलून दवरता आमकां बरें पडटा ताका लागून आनी ऑलमोस्ट आमी आतां काम करून घरा वयतली सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करूया आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसतलो लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करून बाय